एकदा गोंयचो लोक जाणा जावंक सोदता ह्या 365 दिसांत राजकारण सोडलें जाल्यार एक पॉझिटिव्ह काम गोंयच्या लोकांच्या हिताचें काम कितें जालें तें तरी तांणी सांगचें आनी सांगलें जाल्यार ताचेर एक आमी डिबेट करूंक शकता, लोक कितें तरी भासाभास करूंक शकता. पूण जे आम आदमी पार्टीन बारीक निरीक्षण केलां तातूंतल्यान एक सिद्ध जाता 365 दिसांक दाखोवपा सारकें कांयच ना. मॅनिफेस्टो जर धव्यान मारलो जाल्यार ताणें आनीक एक मॅनिफेस्टो काडलो, तो म्हणल्यार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. म्हाका दिसता ते कॉमन मिनिमम प्रोग्रामूय विसरले आसतले. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP, कॅबिनेट एडवायझरी कमिटी CAC, G3 अशे जे शब्द वापरून फक्त दिशाभूल करप हेंच काम चल्लां. तांचे कडेन दुसरें कांय ना, फक्त दिल्लीक उलो मारपाचोच एक आतां ते एक न्यूज स्टार्ट जाला की बाबा पाव रे अमित शाह, बाबा पाव रे नितीन गडकरी अशें करून उलो मारीत आसा. एकूय तोंडो तांच्यांनी सोडूंक जायना. जर लोकांचो आवाज आयकलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स जे आसा ताचो तोंडो सोडोवपाचें काम गोंया भितर जावंक शकता, पूण ती तांकां कॅपॅसिटी ना. दोंगर कापपाची एक इंडस्ट्री जाल्या, वता थंय दोंगर कापता आनी जर कंप्लेन केली जाल्यार त्या कंप्लेन करणाऱ्यांकूच भितर उडोवपाच्यो धमक्यो आसता. केपें वाठारांत एक उदाहरण म्हणून आमी एक सर्वे केल्लो. केपें तालुक्यान 23 गांवांनी अजून टॉयलेट म्हणटा ते नाच. ह्या गांवांनी उदक सुद्दां सारकें पावना. एक पाडी धंगरवाडी आमी एक उदाहरण दिता की आमी थंय डेप्युटी कलेक्टराच्या आनी इंजिनियराच्या ऑफिसा मुखार आंदोलन करून जबरदस्ती करून एक टँकर पावोवपाचें तरी काम केलें. ते लोक तुमकां पाडी धंगरवाडीचे सांगतले. अशी परिस्थिती गोंयभर जे खेडेपाठार आसा थंय आसा. पूण हे लोकां मुखार ते हाडचे ना, कित्याक तांचे कडेन प्रॅक्टिकल अशें केल्लें कांय लोकां मुखार हाडपाचें ना. जनतेचो विश्वास ना. मार्गार खंयच्या खंय पावले ती तुमकां खबर आसा. त्या सरकारान खरें म्हटल्यार तांकां मॅन्डेट नासतना तेंच्यांनी हें सरकार जें घडयल्लें आसा पळय, बेगिनात बेगीन हेंच्यांनी राजिनामा दिवन परते लोकां कडेन फ्रेश लोकां कडेन वचूंक जाय अशें हांव मागतां. सबका साथ आनी सबका विकास अशें म्हणून देशान लोकांनी भाजपाक निवडून हाडलें. आज सबका साथ आनी सबका विकास खंय दिश्टी पडटा. गेल्या वर्सभर BJPचें सरकार हांगा गोंयांत आयलें. तांकां मॅन्डेट खरें नाशिल्ली तरी आसतना तेंच्यांनी पयशाच्या नेटाचेर सरकार घडयलें. पूण ह्या वर्सभर आमकां गोंयांत अशें दिसूंक आयलें की एक नेतृत्वहीन, एक दिशाहीन अशें गोंयांत सरकार हांगा अस्तित्वात आसा. एका वर्सभरान जायतीं फावा सारकीं कांय कामां जावंक ना. आतां तुमकां खबर आसा मायनींग बंद पडलें. हांव आमोणेचो मनीस. आतां थंय परिस्थिती अक्षरशः हांव सांगता तुमकां फुडल्या 5-6 म्हयन्यांनी लोकांक जीव दिवपाची पाळी येवपाची आसा. प्रत्येक घरांतलो मनीस ह्या मायनिंगाचेर डिपेंड आसा. हे मनोहर पर्रीकारानूच सगळी मायनींग पिड्यार पाड घातलें. पयलीं पासून हो एक बरो उच्च शिक्षीत मनीस. एक गोंयाची आमचो एक उमेद आशिल्ली आमकां एक मनोहर पर्रीकार गोंयाक एक वेगळी दिशा दाखयतलो अशें आमकां दिशिल्लें. पूण मनोहर पर्रीकारानूय तेंच केलें. मनोहर पर्रीकाराच्या राज्यांत भ्रश्टाचार खंय पावलो तुमकां खबर आसा. आज PWD खातें तें आनी पूर्ण भ्रश्टाचार सारकें बरबटलेलें खातें. आंदोलनां करून प्रेस कॉन्फरन्सार घेवन कांय जावचें ना. हे सरकाराचे असो एटिट्यूड आसा, तुमकां जाय तें तुमी करा, आमकां जाय तें आमी करता असो एटिट्यूड आसा. बेगिनात बेगीन एक 15 दिसां भितर आमी ह्या सरकाराचेर केस घालतले. एक PWDचे एक व्हडलो घोटाळो आसा, तो घोटाळो आमी एक्सपोज करतले. सगळी म्हायती आमी गोळा केल्ली आसा, आदोगादा कडेन दिल्ली आसा. आनी फुडल्या 15 दिसां भितर आमी परत रोखडीच एक 7-8 दिसां भितर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी तुमकां दाखयतले PWDचो घोटाळो आमी उगडकीस हाडटले. सांगपा म्हणजे ह्या सरकार